आमची पत्रकार परिषद जी आसा ती कला अकादमी दर वर्सा आमचे 11 जुलै जो एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ गोयचे एक गोमंतकी नाट्य कलाकार आणि संत कवी कृष्णबंत बाटकर त्याचो जन्मदीस आणि त्या दिसा आमी गोमंत रंगभूमी दिन म्हणून साजरो करता आणि ह्या गोमंत रंगभूमी दीस गोयच्या नाट्य मळाचेर जावं ती उत्सवी रंगभूमी आसूं ह्या ज्यांनी ह्या नाटकांनी योगदान दिल्लें आसा त्यांच्या खातीर आमी खास पुरस्कार म्हळ्यार कृष्णबंत बांदकार पुरस्कारान आमी सन्मानीत करपाचें ठरलेलें आसा 11 जुलै 2019 5 वाजता कला अकादमीच्या दिनांत मंगेशकर सभागृहात आणि ह्या समारंभात सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती वंदना गुप्ते ह्यो प्रमुख पाहुणे म्हणून ह्या कार्यक्रमात उपस्थित रावपाचे आसात. त्याचे बरोबर अध्यक्षस्थान म्हणून कला आणि सांस्कृतिक मंत्री त्याचबरोबर कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गवडे भूषयतले. हे दिवसाचे औचित्य साधून त्याचबरोबर ज्यांनी ह्या नाट्य क्षेत्रात योगदान दिल्लें आसा तातूंत आमी 6 पुरस्कार जाहीर केल्ले आसा 2019-20 वर्सां खातीर. ते म्हळ्यार दत्ता नागेश नाईक हो अभिनया खातीर, शंभू भिकू नाईक अभिनया खातीर, लाला सूर्याचारी अभिनया खातीर, मुरारी मामल उर्फ तातो पाडले रंगभूषा आणि संगीता खातीर, ममता अशोक नावेलकर अभिनया खातीर व सुभाष बाबू परो येळेकर दिग्दर्शना खातीर ह्या रंगकर्मीची आमी निवड केल्ली आसा. त्याचबरोबर ह्याच समारंभात प्रज्ञावंत रंगकर्मीक सुद्धा एक रंग सन्मान पुरस्कार देऊन आम्ही सन्मानित करता आणि ओनूचे 2018-19 वर्षासाठी हे पुरस्कार जावन आसात. अभय आनंद जोग दिग्दर्शन खातीर, लीना पेडणेकर अभिनया खातीर, आनंद प्रल्हाद मासूर दिग्दर्शना खातीर, विनय गावणेकर अभिनया खातीर, केशव उर्फ राजू मेघश्याम नाईक अभिनया खातीर त्याचबरोबर दिग्दर्शना खातीर उबी व किरण सोमनाथ नाईक नेपथ्य हांकां रंग सन्मान प्रदान करून सन्मानित करपा येतले. कृष्णबंत बांदकर पुरस्काराची रक्कम जावन आसा 15,000 आणि रंग सन्मान पुरस्काराची रक्कम जावन आसा 20,000.